सो हॅलो माय यूट्यूब फॅमिली अँड वेलकम बॅक टू द चॅनल. सगळीं कशी आहाय तुमी? बरी आहाय न्ही? हांवूय बरो आहा. आनी हो आयचो हांव व्हिडिओ करता इन्फॉर्मेशनाचो. तितून हांव तुमकां शेअर करतलो UK डिपेंडंट विजा. हय, आनी त्या विजाचेर कोण कोण येवपाक शकताय ते हांव सगळें सांगतलो. आनी हिंग येयल्या उपरांत तुमकां जॉब कॅशकू मेळटले आनी जॉबा रिक्वायरमेंट्स आहा तो कितें आहा ते सगळें ईच एंड एवरीथींग हांव तुमकां हे व्हिडिओ सगळें सांगतलो फ्रेंड्स. सो तुमगे हांव चडूय टायम वेस्ट करना, स्ट्रेट अवे हांव टॉपिकार येता. सो हे फ्रेंड्स, जी डिपेंडंट विजा UKची तेजेर फकत फर्स्ट थिंग तुमगे स्पावसा येवपाक मेळटा. स्पावस तुमगे बायल आनी भुरगीं तुमगे फॅमिली जाली ही. आनी कोणाक येवपाक मेळना. जावं तेश कोन्न तुगे भाव जालो, भयण जाली, तुमगे पेरंट्स तांकां येवपाक मेळना. फकत बायल आनी भुरगीं जालें. जेन्ना तुमी येताय हिंगा हेजेर डिपेंडंट विजार, आतां तुमकां खंय जॉब जाय पडटा. आतां जॉब केश को मेळटो फ्रेंड्स? जॉब मेळटलो तुमगे स्किला प्रमाणे, तुमगे नॉलेजी प्रमाणे, तुमी कितें शिकल्याय तेजे प्रमाणे तुमकां तो जॉब फायंड करपा पडटलो. हूंय नाल्यार हूंय इंटरव्यू दिवन नाल्यार खंय तरी ऑनलायन सर्च करपा पडटलो. हय, हिंगेल्या उपरांत आतां हूंय इंटरव्यू वयताय जावं जॉब सर्च करपा वयताय, थिंग तुमकां एक दिसातले आनी तें जावन आहा हिंगा एक फॉर्म. तें फॉर्म जावन आहा PRP. हय, PRP पयलीं मेन थिंग तें सांगता तुमकां PRP आहा काय म्हण. PRP म्हण तें न्ही, तेजेर आसोता बरयलो आसोता तुमी हिंगा डिपेंडंट कामां आयले म्हण. हय, आनी जो कोण तुमगे मेन एप्लिकंट आहा, तुमकां जो डिपेंडंटार हाडला तेजो जो विजा टायम पिरियड आसोता, टायम लिमीट आसोता, तितलो टायम लिमीट तुमकां मेळटा सेम. हय, तेजे एक्स्ट्रा मेळना. तितलो टायम तुमकां हिंगा काम करपाक मेळटा आनी तेकाय तितलो टायम हिंगा UK काम करपाक मेळटा. तेश कोन्न तो डिपेंडंट विजाचें हें आसोता तें PRP म्हणटात तें. हय, चोय जॉब तुमच्यांनी तुमी शिकल्याय ते प्रमाणे फायंड करपा जाताय. जायत जाण हावज वायफायकूय येताय, तीं घरांनी काम कोत्ताय, जावं सुपर मार्केटान काम कोत्ताय, सबवेन वयताय, जावं दुसरो रिटेल स्टोर आसताय, सुपर मार्केटान ग्रोसरी स्टोर, जायते थिंगा डिफरंट स्टोर आसताय, तितून वयताय. कोण बरें शिकले तांकां मातसो बरो जॉब मेळटले. पूण तुमी शिकले ते भशेन तुमी हूंय हें कोराय, सर्च कोराय जॉब. आतां कितूक पावंड्स वरां मेळटाय ते तुमकां हिंगा येयलो म्हणटच कळटो फ्रेंड्स. 15 मेळटाय, 20 मेळटाय, ते सगळे कळटले. आनी हांव म्हणटा फ्रेंड्स, चोय दोगांयनी तरी आतां काम केलें न्ही घोवान आनी बायलेन जाल्यार बरें जातलें. कित्याक तुमगे देस्पेस सुट्टलो आनी हातीन कितें सेवींग जातलें. हय, कित्याक तुमी तुमगे भुरग्यांक घेतले, भुरग्यांगे इस्कॉल आसता, मागीर ट्युशन आसता, मागीर दुसरे अदर निड्स आसताय, खावपा वस्तू, मागीर ट्रान्सपोर्ट जाय पडटा तुमकां, कितें तरी पयशे तुमगे सेवींग जातले. सो ट्राय करात दोगांय काम करपाक आनी मागीर तुमगे कितें आहा तें सगळें बजेट सारको जातलो. हय, आनी कितें हातीन तुमगेलें सेवींग जातलें. तेश कोन्न फ्रेंड्स. सो हें तुमकां सगळें क्लियर जालें फ्रेंड्स डिपेंडंट विजाचेर कोणा हाडपा मेळटा आनी कितें मेळटा तें. हय, मागीर तुमच्यांनी हें सुसेगाद हिंग सेट जावपा जाता, काम करपा जाता सुसेगाद. हय, हूंय जाल्यार हूंय येता तेन्ना एक प्लेस तरी हूंय जाय रावतो जाल्यार शेअरींग जाल्यार शेअरींग, अदरवायज खंयचें तरी कोणागेलें रेंटाक घर जालें जावं एपार्टमेंट्स जालें खंय तरी रावपा पडटा. हय, आनी एकट्या मिनिमम न्ही £370, £350 बी एकट्याक आसताय एक रेंटाक एकट्या रावतो जाल्यार. आतां फॅमिली तुमी गेट टुगेदर सगळीं हें जाल्यार तुमकां बरें जालें. तुमी सगळीं काम कोत्ताय, घोव काम कोत्ता, बायलूय काम कोत्ता जाल्यार तें रेंट पे करपाक बरें जातलें, सगळें बरें जातलें. तेश कोन्न कित्याक रेंटूय हिंगा न्ही हाय आसता, चड हाय आसता रेंट. हय, तेका लागून तुमकां सांगता हांव, कित्याक ही जी ऑपॉर्च्युनिटी आहा न्ही फ्रेंड्स डिपेंडंटाची ती आहा ती बरी आहा. कित्याक हिंगा बायलेकूय चोय येवपाक मेळटा, काम करपाक मेळटा. जावं जेश कोन्न आतां स्टुडंट आहाय, स्टुडंटाकूय चोय डिपेंडंटाक कोणाक हाडपा मेळटा तेश कोन्न आसता. कित्याक स्टुडंटाकूय हिंगा जॉब मेळटा. एज अ स्टुडंट पासून तुमी येताय जाल्यार तुमी शिकताय, ती फी पासून फारीक करपा पडटा हिंगाची युनिवर्सिटी जी फी आसता. मागीर तुमकां तें घरा एकटू रेंट जालें म्हणटू प्लस तुमकां खंय तरी जॉब हिंगा एप्लाय करपा मेळटा आनी स्टुडंटाक हिंगा जॉब मेळटाय हूंय. हय, सो ते डिफरंट सगळे विजा हें केलो आहाय आनी तांकां डिफरंट हिंगा पॉलिसी आहाय. हय, सगळे एका डिफरंट पॉलिसी आसताय हिंगा कायद्या प्रमाणे. आनी चोय फ्रेंड्स, तुमी जाय जाल्यार हिंगा फूल टायमूय करपाक शकताय आनी पार्ट टायमूय करपाक शकताय. हय,
तें तुमचेर डिपेंड आहा. तुमी फूल टायम कोत्ताय पार्ट टायम कोत्ताय तें तुमचेर डिपेंड आहा सगळें आख्खें. हय कित्याक लोक जायत कोत्ताय आख्खो फूल टायमूय कोत्ताय. हांवें चोयलें आमगे प्लेसीर पासून ती बायल येताली ती आख्खो फूल टायम दिसभर काम कोत्ता. हय आनी सांजचें 6 सुमार तेगे बंद. सकाळीं लागत ती 6 सुमार आनी सांजचें 6 बंद. कित्याक ती आपल्या जाय तेशें को कोत्ता. सो तुमी तुमगे टायम एडजस्ट कराय. हय मागीर तुमगे भुरगीं इस्कोला वयतलीं आनी मागीर तांकांय बी कोणूय घरान कुकींग एकटो करपा म्हूण तूं जाय. तूं सकाळीं आदीस तुमी कामां गेली जाल्यार सांजचो आदीस तरी घराको रावपा जाताय. कित्याक एकटो तर कोणूय जाय थिंग रांदपा करपा. कित्याक हिंग सगळ्यांनी फ्रेंड्स हिंग एडजस्ट करपा पडटा. आख्खें जें लायफ आहा तें सारकें प्रॉपर न्ही एडजस्ट करपा पडटा. घोवान बायलेन सारकें एडजस्ट करपा पडटा. आनी येताय जाल्यार कुकींग शिकोवन ये. कोणू हांव चेड्यां दादल्या तांकां सांगता कुकींग म्हूण तूं मोस्टली कोट्टा सगळ्यान दादल्या चेड्यां कोट्टा पूण म्हणटा कित्याक हिंग आतां खंय वयता जाल्यार तूं कामाक गेलो जेवण तर प्रिपेर करून वचपा जाय. जेवण घेवन वचपा जाय. 1 वर ब्रेक आसता 1 वर दनपारचो. हय तो ब्रेकाक तुमकां कितें तरी भायर खावपा पडलें नाजाल्यार तुमगे जेवण आहा तें जेवण जेवपा पडलें. डेली तर भायर खायलें जाल्यार कितें आनी सेवींग उरतलें सांग म्हाका. तेशें करून आनी अशें करून हें सगळें हिंगाचें हें जाता. हय जायते टफ आहा बरें टफ आहा हिंगा सगळें मॅनेज करपा. विंटर आहा सगळो तुमी हिंगा सर्वायव करपा पडटा सारको. कितें आहा तितलें विंटर बरो पावस पडटा मागीर बरी थंडी जाता हिंगाचें ताका लागून. आनी हिंग न्ही फ्रेंड्स हें सांगत तुमकां हिंग जॉब म्हणल्यार केशें करून कितें आसताय सगळें हिंग न्ही ट्रेनींग आसता. तुमकां अंडर ट्रेनिंगाक घेताय पयलें. हय आनी मागीर तुका जॉब लेटर ऑफर कोत्ताय. पयलीं तें सगळें तेंगेलें सांगताय. हिंगा जो सिस्टम आहा तो मातसो डिफरंट आहा. हय कित्याक हूंय वच पयलीं ट्रेनींग आसता आनी जितलो टायम तुमगे टायम बावंड जितलो टायम तुमगे विजा आहा 1 वरस जावं 2 वरस तितलो टायमा प्रमाणे तूं तें हें कोत्ताय. हय सारकें पयलें हें करून दिताय. कित्याक तुमगे तो जो प्रोसिजर आहा एज अ डिपेंडंट विजा तें सगळें चोयताय. तूं कितू टायमार पासून यूके आसतलो डिपेंडंट विजा तेचे प्रमाणे तें तुका दोत्ताय हायर कोत्ताय. आनी तें तुका टायम लिमीट तें सगळें सांगताय. कंपनी जेदोन तुमी इंटरव्यू दिताय ते तुमकां सगळें सांगतलें. आनी मेन थींग ट्राय कराय बरी एक CV करपा आनी CV तांकां प्रेजेंट करपा तुमगे CV. हय बिश्टें तर तोंडान सांगिल्लें जाल्यार बरें जावपा ना तें कितें तर आहा तें. आनी ईमेल ID एक जाय सारकी. आनी तुमगे म्हणटू हिंगा एक सीम कार्ड जेदोन येता तुमकां एक सीम कार्ड हिंगा घेवपा पडटलें. हय तें एक जाय. आनी चोया फ्रेंड जेदोन तुमी हूंय इंटरव्यू दिवपा वयताय न्ही तेदोन मेन थींग ती कवर लेटरूय आसता. आतां कवर लेटर म्हणल्यार कितें आसता तेजेर तुमी सगळें मेन्शन करपा पडटलें. तुमी हिंगा डिपेंडंट विजार येयलें आनी जो तुमकां स्कील आहा जो तुमगे जॉब आहा तुमी करपा वयता ते तुमी कितू मोटिवेट आहाय त्या जॉबाचेर. हय तेजेर फुली कॉन्फिडन्स तुमकां बरोवपा पडटलें. हय तेजें सगळें सारकें प्रॉपर मेन्शन करपा पडटलें. आनी ती कवर लेटर सेपरेट आसता आनी रिज्यूम सेपरेट आसता. CV सेपरेट दिवपा पडटा तुमगेली आनी ती कवर लेटर म्हणटा ती सेपरेट दिवपा पडटा. आनी तितून तुमगेलें सगळें वर्क एक्सपिरियन्स मातसो घालाय. हय तुमी तुमगे जॉबाचेर कितू हें आहाय आनी तुमी तुमची कंपनी आहा ते कंपनी कितू तुमी वेल्यू दितली. हय कितें कंपनी न्ही कितें चोयताय तुगे वेल्यू चोयताय. तूं कितें कंपनी वेल्यू दिता. हय जर तुवें जे कंपनीन बरें तर परफॉर्मन्स बरें केलें जाल्यार ऑलवेजली कंपनी तुका ते भशेन बरे भशेन हें कोत्तली आनी हाय हेजेर पावयतली. पूण हांव म्हणटा ट्राय कराय बरें फिल्डान जॉब सोदपाक. हय बरें तितून सोदाय फ्रेंड्स. कित्याक हिंग न्ही चोय नर्सी जॉब आसताय जावं तुमी शिकले ते प्रमाणे एकावंटंट आसताय जावं सॉफ्टवॅरा जाले इंजिनियरा जाले मागीर आमगेले केसो म्हणटाय ते सेल्समॅन जाले जावं डिफरंट हितून हें आसताय. हय सो तुमकां ते तुमगे जें तुमगे शिकप आहा ते हितून सारको प्रॉपर एप्लाय कराय फ्रेंड्स. हय कोणाचे हेजेर डिपेंड रावनाकाय हो आपल्या जॉब सोदतलो. कोणा सोदनाय कोणा जॉब सोदून दिवपा न्ही. कोणा टायम ना एकमेका जॉब सोदपाक कसली काम करपाक कोणा टायम न्ही. तुमकां हांव सांगत फ्रेंड्स सगळें करपा पडटा तें तुमकां खूद करपा पडटलें. आनी जी तुमगे पासपोर्ट पासून आतां तुमी पोर्चुगीज पासपोर्ट करून येताय कितें करपाक तुमकां खबर आहा कितू तेजे फाटलें स्ट्रगल आहाय तें डॉक्युमेंट सोदपा जावं तें सबमीट करपा करेक्शन आहा हें तें सगळें तुमकां करपा पडटा. पूण पेशन्स मातसो दवराय फ्रेंड्स. पाशन्स काडाय सगळें एक टायमार बरें जातलें आनी हिंगे येन पासून लायफ हिंगे सारकें परफेक्ट मागीर सेट जातलें. हय काम तरी करपाकूय जाय फ्रेंड्स. हूंय नाल्यार हूंय काम करपा जाय. पूण जाय जाल्यार तें
एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हें करून हिंग येवपाचें जाय जाल्यार अदरवायज आमगे गोंय म्हणटा बरें कामां वच ना वच घराको रावल्यार तूं कोण कांय म्हणपा न्हय सद्या पूण जायते लोक आतां प्रिफर कोत्ताय येवपाचो UK जालो आनी दुसरे कंट्री जालो खंय वचपाक प्रिफर कोत्ताय एज पर आमगे सिट्युएशन आसा त्या प्रमाणे हय ताका लागून. सो फ्रेंड्स सो ह्या विडियोन हांवें तुमकां जाता तितलें सगळें कवर केलां कितें कितें मेन थिंग सांगपा आसलो तितलें आनी हांवें इच एंड एवरी टायप ऑफ विडियोज केलो हाय कॉस्ट ऑफ लिवींग जॉबाचे केश कोन जॉब मेळटलो ऑनलायन जॉब ऑफलायन जॉब सगळे विडियो केले वॉच कोराय ते हांवें पयले विडियो केले तितून मार्केट्स दाखयले जावं इच एंड एवरीथींग हांवें सगळें दाखयलें फ्रेंड्स आनी कमेंट कराय फ्रेंड्स सगळें आनी कोण हिंग काम कोत्ताय कितें कोत्ताय मातसो कमेंट करून सांगाय सो दुसऱ्याकूय कळपा बरें कितें तरी कोणाकूय हेल्प जातलो आनी आमी सदां गोवन्स एकमेकांक आमी सपोर्ट करपा जाय आनी हेल्प करपा जाय हय ताका लागून हो एकला आयचो लायनचो विडियो घराको केलोलो. सो टील देन फ्रेंड्स मोग आसूं बाय बाय मेळया आमी नेक्स्ट विडियोन एक न्यू टॉपिकार फ्रेंड्स बाय.